पुराय गोंया सयत देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू शुक्रारा 2 मे ह्या दिसा जातली। जात्रा आनी उपरांत 4 दीस जावपी कौलांक मेळून लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात। जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण देवस्थान समिती नेटान कामाक लागल्या। दुसरे वटेन जात्रेचे वैशिश्ट्य आशिल्ले होमकुंड दाळपाचें काम सुरू जाला। स्टॉलां उबारपाचें काम लेगीत निमण्या पावण्यार पावला। ही लयराई देवीची जात्रा 2 मे 2025 6 मे 2025 पर्यंत संपन्न जावपाक जाय। त्या अनुसार आतां कितें म्हणजे तयारी आसा, पूर्व तयारी आसा पळय न्हू, देवस्थानाची कमिटी जावं आनी पण आमचे सहकारी आमचे लोक आसा पळय म्हणजे ग्रामस्थ पूर्ण सहकार्य करता आनी त्या आमची प्रत्येक सुविधांक आमची तयारी चालू आसा। सरकारी यंत्रणेची आमकां गरज आसा, पुलीस फोर्स फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी आमकां कॉपरेशन फूल दिलां आनी ते येतले, हेल्थाचे येतले। आनी आयज आमी ते हें आसा पळय देवस्थानाची रात्रीच्या संदर्भान जी गर्दी आहा पळय तेचेर नियंत्रण कशें करचें पळय न्हू, कित्याक सगळे लोक एकदम देवळान वयता, गेल्या वर्सा इनिशिएट जाले घोडा कडेन हंपणा कडेन, म्हणटकूच अशें जावंक जायना म्हणून आमचे पुरे प्रयत्न चालू आसा। आमकां सगळे म्हाज्यान त्या कमिटीचे आमचे बाकीचे सहकारी आसा ते सहकार्य करता। त्या प्रमाणे आमी पुलीस म्हाका दिसता आज SP येवपा हांव PIन म्हाका फोन केल्लो म्हणटा आमी कशी तयारी जाल्या ती, आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता सरकारी यंत्रणा आज पासून जे आमकां सहकार्य दिता पळय त्या प्रमाणे हेच्या फुडें दितले आनी आमी दीस जात्रा आहा पळय एक सक्सेसफूल जातले आमचे अशें म्हाका दिसता। शिरगांवा आशिल्ल्या देवीच्या धोंडांनी तळयेचेर न्हावपाक येवपाक सुरवात केल्या। शिरगांवा सयत हेर वाठारांतले धोंड तळयेंत न्हावन सवळे जातात। लयराई देवीची जात्रा धोंडांची जात्रा म्हणून वळखतात। ही जात्रा विघ्नाबगार साजरी जावची म्हूण धोंड भक्तगणांनी सहकार्य करचे असो उलो देवस्थान समितीन मारला। ह्या माध्यमांसून आमच्या भाविकांक श्रद्धाळूंक धोंडाक आवाहन करता की तेंच्यांनी जाता तितली सगळी जात्रा धोंडाची म्हणटा आमी आनी भाविकांची तेंच्यांनी जात्रा आमची सक्सेसफूल करून म्हणजे बऱ्यापैकी जावची, सारक्या खंयचोच वितुश्ट जायनासतना, खंयचोच ढकलाढकली जायनासता, चिंगराचिंगरी जायनासतना सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें हांव तांकां अशी प्रेमळ सूचना करता। आनी धोंड आसा पळय आमचे देवीचे हे परम भक्त आसल्या कारणान म्हाका दिसता ते पुरे सहकार्य आमकां दितले आनी त्या प्रमाणे जातले। गोमंतक TV खातीर शिरगांवच्यान तुकाराम सावंत।